नमस्कार येवकार सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। दिल्ली विधानसभेत परत आप 70तले 63 सीट काढून स्पष्ट बहुमत। केजरीवाल तिसरे फावट मुख्यमंत्री। बीजेपी सुधारली, आपाच्या सान्नीन काँग्रेसीचो कोयर, खातें सुद्धा उघडलें ना। झेडपी वेंचणुको 7 दीस फुडें धुकलपाची फायल घुटमळटा सेक्रेटरिएटांत। 22 मार्चाक घेवपाची तयारी। निमित्त ISL फायनलीचे कोण म्हणटा रिझर्वेशन, टेंडरांक टायम जाय। फेब्रेरासावन गोंयकारांक कसिनोचेर खेळूंक बंदी फायलींनीच। गृह खात्यान नेम धाडले कायदो खात्याक तपासूंक। अधिसुचोवणे मेरेन रान मेकळें, खेळूंक वतल्यांक लागतलें टुरिस्ट परमीट। मीन येरादारीक ट्रकवाल्यांचो परत श्री गणेशा। ट्रक उबे करूंक रिपेअर्स, इन्शुरन्स, रोड टॅक्साच्यो नाना अडचणी। खंय कितले मीन, कितले दीस काम, आदींच स्पश्ट करचें, ट्रकवाल्याची मागणी। CAAचेर मुख्यमंत्री आर्च बिशपा बरोबर चर्चेक तयार, म्हणटा मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिक्स। मुख्यमंत्री इशू केंद्रा कडेन पावयतलो म्हण आशा। ग्लेन टिकलो मेरेर। टॅक्सीवाले डिजिटल मीटर बसोवंक तयार, मात गाडयांक प्रमाण जाय वेगवेगळे मीटर। मोटारींक वेगळे, SUVंक वेगळे। बॉर्डर टॅक्स, एअरपोर्ट फी, प्रायव्हेट टॅक्सीवाल्यांनय काम सुरू। आनी बुधवारची FC गोवा आड मुंबई सिटी मॅच जातली पेजाद, म्हणटा दोनूय पंगडाचे कोच। क्लिफर्ड मिरांद म्हणटा टॉप पोझिशनार रावंक टाळच्यो पडटल्यो चुको। दिल्ली विधानसभेत परत आप 70तले 63 सीट काढून स्पष्ट बहुमत। दुसरे सुवातेर BJP 7चेर। BJPची आदले परस परिस्थिती मातशी सुदारली। विरोधी पक्ष म्हूण मातशी उबी जाली, मात आपाच्या सान्नीन काँग्रेसीचो सापूच कोयर केलो। एका तेंपार दिल्ली सत्तेंत आशिल्ल्या काँग्रेसीन खातेंय उघडलें ना। केजरीवाल तिसरे फावट मुख्यमंत्री। गोंयच्या आपाकय वारें। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। हमने अपने हिसाब से काफ़ी अपेक्षाएं रखी थी। हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। गोंयांतूय आपान रॅली काडली। एल्विस म्हणटा दिल्ली सरकाराच्या कामाची पोच पावती। आणि हे इलेक्शन जे असले पळय ते कामाचेर अवलंबून असले। म्हणजे अरविंद केजरीवालान एकच सांगले की आमी जर काम केलां जाल्यार आमकां वोट दियात, ना जाल्यार आमकां वोट दिनाकात म्हणून अशी ओपन चॅलेंज घेवन जो मैदानार देंवलो आनी लोकांन ताका जो रिस्पॉन्स दिलो, हाचे वेल्यान एक सिद्ध जाता की पॉलिटिक्स दुसरे भाशेन करून लोकांची काळजां जिखून घेवंक जाता। आनी लोकांक जे आज बेनिफीट मेळ्ळां ताचेरूच लोकांनी वो रिस्पॉन्स दिला। तितले प्रॉब्लेम सुटूंक ना। गोंय त्या मानान खूब बरें। गोंयची जनता भाग्यवान आसा कंपॅरिजन विथ द दिल्ली गव्हर्मेंट। ज्या जाग्यार हवा शुद्ध ना, ज्या जाग्यार पाणी शुद्ध ना, ओके, ज्या जाग्यार लोकांक बरें आरोग्य मेळना, त्या जाग्यार कितलेंय जरी बरें सरकार असल्यानी ह्यो जर गजाली दिवंक शकूंक ना, लोकांक कळपाक जाय आसलें। आमचो प्रयत्न चालू आसतलो आमच्यो वेगवेगळ्यो योजना सरकाराच्या पर्यंत लोकांच्या पर्यंत पावोवपाचो। दिल्लीतूय बी आमचे कार्यकर्ते लोक हे प्रयत्नरत आसा। आमी थोडे कमी पडले आसतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। झेडपी वेंचणुको 7 दीस फुडें धुकलपाची फायल सेक्रेटरिएटांत घुटमळटा। वेंचणूक 15 मार्चा बदला 22 मार्चाक घेवपाचें थारलां। मंत्रालयांत फायल पावली काय तिचेर शिक्को पडपाचो।
सुत्रां सांगता ते प्रमाण 14 मार्चाक ISL फायनलीचे निमित्त लावन हालचाली चल्ल्यात. फायनल गोंयांत जातली काय गोंयकार अवे फायनलीक भायर वतले तें कळना. कोण म्हणटा रिजर्वेशन आनी टेंडरां काडूंक टायम जाय. गोंय सरकार जिल्लो पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाक सोदता म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ताची अधिकृत फायल आतां सचिवालय पावण्यार भोंवता. वेंचणुको 7 दिसांनी फुडें धुकलपाचें थारलां म्हूण सुत्रां सांगतात. झेडपी वेंचणुको 15 बदला 22 मार्चाक जावं येतात. ISL फायनलीचें कारण फायलीचेर आसा म्हूण समजता. ISL फायनल 14 मार्चाक गोंयांत जावपाक शकता. FC गोवा फायनलीक पावल्यार गोंयकार भायर मॅचीक वचपाक शकता. झेडपी वेंचणुकेची आचारसंहिता 22 फेब्रुवारी मेरेन लागपाक शकता. सुत्रां कडल्यान कळ्ळां त्या म्हायती प्रमाण सरकार पक्षाची वेंचणुकेक वचपाची फावो तशी पुराय तयारी जाल्ली ना. मतदारसंघाचें रिजर्वेशन आनी उमेदवाराचेरूय भाजपाक हे फावट खूब बॅलन्सिंग करचें पडटलें. टेंडरां काडपाक आनीक कांय कामां चालीक लावपाकूय सरकाराक वेळ जाय म्हण हें चल्लां अशें सुत्रां सांगतात. जिल्लो पंचायत वेंचणुको 15 दीस फुडें धुकलपाचो विचार आशिल्लो, मात सध्या 7 दीस फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 1 फेब्रुवारी सावन गोंयकारांक कसिनोचेर खेळूंक बंदी घालपाचो निर्णय सध्या फायलींनीच. 11 फेब्रुवारी मेरेन निर्णय चालीक लागना. गृह खात्यान सध्या नेम तयार करून कायदो खात्याक तपासूंक धाडल्यात. उपरांत ते अधिसूचीत करून चालीक लागपाचे. खेळपाक वतल्यांक टुरिस्ट परमीट घेतल्यारूच खेळूंक मेळटलें. सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटा तेन्ना खरें, तो मेरेन सगल्यांक रान मेकळें. फेब्रुवारी 1 सावन गोंयकारांक कसिनोचेर बंदी घालपाची घोशणा मुख्यमंत्री सावंतान 30 जानेराक केल्ली. कॅसिनोचो आमी ऑलरेडी म्हटलां की 1 फेब्रुवारी पासून की गोंयकारा खातीर म्हणजे जो गोंयकार खेळोंक वयता तो काम करपाक न्ही, खेळोंक वयता त्या गोंयकारान 1 फेब्रुवारीच्यान वयचें न्हू. ताका 1 फेब्रुवारीच्यान बॅन जातलें. नोटिफिकेशन फाल्यां किंवा परवा भितर येतलें. इट इन प्रोसेस. 11 फेब्रुवारी जालो तरी ही घोशणा सध्या फायलींनीच भोंवता. वाणिज्य कर खात्याच्या आयुक्ताक गेमिंग कमिशनर म्हण चार्ज दिला, मात नेम अजून फायनल जावचे आसात. मुख्यमंत्र्याच्या घोशणे उपरांत गृह खात्यान नेम तयार केल्ले. नेम तयार करून कायदो खात्याक वेटिंगाक धाडल्यात. कायदो खात्यान वेटिंग केल्या उपरांत अधिसूचीत करचे पडटले. गेमिंग कमिशनर नेम अधिसूचीत जाय मेरेन कांयच करूंक शकना. तो मेरेन गोंयकारांक कसिनोचेर वचूंक खेळपाक मेळटले. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण गृह खात्यान तयार केल्यात ते नेम सादारण अशे. गोंयकारांक कसिनो बोटीचेर वा हॉटेलांत वचूंक बंदी आसची ना. गोंयकारांक फक्त कसिनोत वचूंक खेळपाक मेळचें ना. कसिनो बोटीवेल्या हेर मनोरंजनाच्यो गजाली गोंयकारांक उक्त्यो. खेळूंक वचपी पर्यटकांक खासा टुरिस्ट परमीट घेवचे पडटले. ते परमीट आशिल्ल्यांकूच कसिनोचेर खेळपाक मेळटले. ते परमीट सरकार प्रिंट करून कसिनो कंपनींक आनी हॉटेलांक दितले. गोंया भायलो म्हूण दाखलो पळोवनूच टुरिस्टांक परमीट मेळटले. कसिनोच्या बोटीर टुरिस्ट परमीट आशिल्ल्यांकूच गेमिंग झोनांत येवंक मेळटले. जेटीचेर गोंयकारांक आडोवपाची मेकळीक अधिकाऱ्यांक आसची ना. बोटीर गेमिंग झोनांत वचून गोंयकार खेळटा काय ना तें तपासचें पडटलें. नेम अधिसूचीत जावन गेमिंग कमिशनर ते चालीक लायता म्हणसर 2-1 सप्तकां वतली. तो मेरेन तरी गोंयकारांक कसिनोवेल्या गेमिंग झोनांत वचूंक मेकळीक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. CAAचेर BJPंत घुसमट वाडटा. आर्च बिशपाच्या भुमिकेचेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, तो चर्चेक तयार आसा. हो प्रस्न फक्त गोंयचो न्ही, मुख्यमंत्री विशय केंद्रा मेरेन पावयतलो अशी आशा म्हूण मंत्री फिलीप नेरी प्रुडंटा कडेन उलयलो. हॉल्डोनचो आमदार ग्लेन मेरेर तो म्हणटा आर्च बिशप जावं आनीक कोणी आसूं, मत मांडपाचो सगल्यांक अधिकार. ताचेर इतलो बोवाळ कित्याक? Since I belong to the Catholic Church, I need to convey the sentiments of the Church to my Honorable Chief Minister. So, this is our duty. You just can't ignore the sentiments, emotions and their feelings. So I will convey, and I have already conveyed to the Chief Minister. The Chief Minister said if there are apprehensions, he is open for discussion, he is open for clarification. Do you think there should So be more dialogue? I await the response of my Honorable Chief Minister vis-a-vis there, because Goa is a small state. We live in harmony. And Maka Disna, my Chief Minister will ignore such things. Even through his good office, he can convey to the center. So because it's a central issue. Will
consider the views of the entire nation, because it's a national issue. It's not only Goa. It's a national issue. And even the church, which has uprised on this issue, may be at the whole national level, not only Goa. As per my information, the whole leadership of the church across the country has taken up this issue. As far as CA is concerned, it's a democratic process. It is passed by the Lok Sabha, Rajya Sabha, signed by the President. And various top leaders have made it clear as what is CA all about. But yes, why again it's made such a hangamanga over here over the Archbishop's statement? So today I am a citizen, I am an MLA, I got my own reasons, my own voice, and since the Constitution is within the Constitution to express our views, there is nothing wrong in what the Archbishop has said. He has not condemned the government, he has not spoken about the government, he has said very simple, these are my views, you can recall it or you act on it, very simple. So I feel that we should not unnecessarily try to target the Archbishop, because finally he is the head of a religious institution. Tomorrow the church, the people will say, the Catholic churches will say that why is the Archbishop silent? So expressing his views merely is right, and I fully feel that whatever the Archbishop has done is only given his expression, his views, and as a right, as we have right in democracy, he has expressed his views. मीन येरादारी सुरू करूंक ट्रकवाल्यांचो परत श्री गणेशा. कळमेल्ले ट्रक उबे करूंक नाना अडचणी. सरकारान खंय कितले मीन आसा, कितलो तेंप काम मेळटलें तें आदींच स्पश्ट करचें. मीन येरादारी थोडी सुरू जाल्या 2 दीस काम 2 दीस ना अशी परिस्थिती. ट्रक उबे करूंक गेल्यार इन्शुरन्स, रोड टॅक्स, रिपेराचो खर्च खावंक येता. दुसरे वटेन क्लॉडाचें कितें करपाचें ताचेर बुधवारा मायनींग डिपेंडंटांची बसका आपयल्या. जर सरकारान जर साजेर बाबा क्लियर करूं जाय बाबा काम कितलें मेळटलें, बाबा हे वयल्यान कितलें ओडटलो माल, बाबा इतलें आमकां काम मेळटलें. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार टोटल म्हाका दिसता हार्डली 40% गाडी रेडी जाल्या, आनी 60% गाडी लोकांनी रेडी करपाक जाय. त्यो बावडे लोक रावल्या, त्यो करपाची काय ना. हो लोकांक पयलीं प्रश्न बाबा गव्हर्मेंटाक क्लियर करूं जाय बाबा खंयची मायनी वयल्यान कितलो वयर घातलो, बाबा गाडी उबी करची काय ना लोकांनी. हे पयलीं गव्हर्मेंटान लोकांक क्लियर करचें बाबा तुमी बाबा ह्यो गाडी बाबा उबी करा सांगचें. बाबा चल बाबा इतलें काम तुमकां दितलें तुमी गाडी उबी करा म्हणून. पयशे भरून येवपाकूच शकना. जें पळय हे मायनींग गाडी पळय सारकी केल्या ते 50,000 1 लाख पासून लोकांनी गाडी मोडल्याय. तितून म्हाका दिसना म्हाका ही गाडी चलयल्या पासून एक पयशे कॅशे रिकवर जावपा नाय. पूण तरी आसतना आमगे गाडी बंद दवरून सामकी पेडे जाता म्हणून ते काम करून चलोवपाच्यो. डेली गव्हर्मेंट सांगत आहा, पयर गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आमगे सेमान सांगिल्लें आमकां 9 मिलियन टन कितें हें केलें म्हणून. आजून आमकां तेणें तेजे आमी हेचेर आतां जे आतां ते उतराचेर आमी गाडी सारकी करताय. गाडयेक काम केलां, पार्टींग केलें, इन्शुरन्स भरलें 40,000. म्हाका हे भरतो म्हणून म्हाका गॅरेंटी ना पयशे मागयले. कित्याक मायनींग येयल्लें आसा, बंद चालू. ड्रायव्हरां 20,000 पेमेंट दिवपाक वयल्यान तेंगे रूम भाडे दिवपाक पडटा आमकां. वयल्यान ते सिलिंडर सुद्दां सगळें तेंगे चड आसा आमकां. आमची गाडी चालू करूंक काय नाका हेजें आमकां हें जाला आतां मातशें. हय काम तर कंटिन्यू दिवपाक न्हू आमकां. कंटिन्यू म्हणटा काम आसना, 2 दीस बंद जाल्यार 2 दीस चालू. गोवा मायनींग पीपल फ्रंटाची बुधवारा बसका जातली. क्लॉड आल्वारेसाचें कितें करपाचें ते बसकेंत थारतले म्हूण फ्रंटाचे फुडारी पुती गांवकारान प्रुडंटाक सांगलें. हेका जर खरेंच जर हीच जपपाचें आशिल्लें जाल्यार म्हादयच्या हितून कित्याक पडना? म्हादयचें एकच पेटिशन फायल करून ताणें. जर ताका खरेंच असली गोंयची जर हें आसली जाल्यार खरी गरज आसा जाल्यार म्हादय गरज आसा. कारण थंय इन्कम काय ना. थंय वेस्टेड इंट्रस्ट भायले जे कोण कंपनी मायनींग कंपनी ज्यो आसा आनी आज ज्यो हांकां फंड करतात मायनींग कंपनी, कारण ह्या देशांतल्यो मायनींग इंडस्ट्री बंद उरची म्हणजे बाकीच्यो कंट्रीज ज्यो आसात तांकां माल प्रायस जास्त मेळचो, तांचो माल वयचो आनी ह्यो बंद उरच्यो. ह्या उद्देशान जे कोण ऑर्गनायझेशन फंडींग करता तशें फंडींग म्हादय दिना. फाल्यां आमची मिटींग जातली 4 JMPFची. ते मिटिंगेंत आमी क्लाउड आल्वारेसाचें कितें करप, गोवा फावंडेशनान जो स्टँड घेतला तें कितें करप
हेजो फुडें एक एज्युटेशनल मोड जो आसा तो फाल्यां आमी सांजचो 4 डिसायड करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंडें शांतीनगर जंक्शनाचेर पत्रे भरिल्ले जिपींतल्यान चालीर आसतना फाटले स्कुटरीचेर पत्रे पडून बायलेक मार लागलो. पत्रे खंय बांदूंक नाशिल्ले. जखमी जाल्ले 66 वर्सांचे मुमताज शेख म्हणटा तिका उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. दनपारच्या वेळार ह्या रस्त्यावेल्यान स्कुलाची भुरगीं यो वच करतात. वर्दळ तितली नाशिल्ली, नाजाल्यार मोठें अपकीर्त जावपाचें. पिकअप गाडी जिंदाल पत्रे आसा पळय, इतके लांब पत्रे ते लोड करून सेफ्टी बांदूना कांयच ना. हांगा स्कुलान भुरगे वयता, स्कूल सुद्दां आसा, पोलीस सुद्दां रावता हांगा, ट्रॅफिक पोलीस सुद्दां रावता. पूण बांदूना आसतना डायरेक्ट सेफ्टीन आयलो तो गाडी घेवन. रेड कपडो सुद्दां आसपाय न्हू गाडी लोड केल्यार सुद्दां. तो बायल आयली हांगा एक्सेस घेवन, तेगेली सून आनी बायल ती आयली गाडी कोण ताणें ब्रेक मारले अकस्मात एक्सेस. बोलेरोन ताणें सुद्दां ब्रेक मारले, सगळे पत्रे तेंच्या आंगार पडले. एक्सेस आसा पळय ते बायलेचेर आनी सुनाचेर पडली. ताका सेफ्टी कांय ना. सो हें बरोबर न्ही, कित्याक आयज ट्रॅफिक इतकें वाडलेलें आसा आनी मेन म्हणल्यार कोणी जर कितें व्हरता जाल्यार आपणे सेफ्टी करून व्हरपाक जाय. लोकांच्या जिवार अशें येवप न्ही. फोंडें मारुती टॅक्सी संघटना डिजिटल मिटर बसोवंक तयार, मात तांकां खंय गाडयां प्रमाण वेगळे मिटर जाय. संघटनेचे वांगडी सांगता त्या प्रमाण मोटारी सारकेल्या गाडयांक वेगळे मिटर, SUV सारकेल्या गाडयांक वेगळे. बॉर्डर टॅक्स, एअरपोर्टावेली फी आनी प्रायवेट टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू तांकां खटकता. ते इश्यू घेवन कोर्टांत वचपाची तयारी करतात. तेंच्यांनी मिटर म्हणून सांगला पळय, तेंच्या आमचो कॅटेगरी प्रमाण दवरताय. कोणाची तर वॅगनर आसतली, कोणाची एर्टिगा आसतली, कोणाची इनोवा आसतली. इनोवाचो आयज रेट 18 लाख आसा आनी वॅगनराचो आसा 5-6 लाख. एकूच रेट जावचो ना तो. म्हाका इनोवाचो रेट म्हाका इनोवाकूच मेळ्ळो, तेजो वॅगनरचो तेकाच मेळ्ळो जायो. तेंचे ते कॅटेगरी प्रमाणे करचे ना. ते कॅटेगरी प्रमाणे करपाक मिटर म्हणटा ते खूब बसयतलो. एका आमकां ते आमी बसोनाका म्हणिना, बसोवपाक म्हणटा. मिटर बसोवंकूच जाय, आमी लुकटा म्हणटा बसोवपाकूच जाय तो. आमी समज फाल्यां तेंच्यांनी बसयलो जाल्यार तो सगळ्यांक रेट सारको आसचो ना. प्लस बसयता ताका समज तो आमकां फाल्यां 20,000 सांगलो तेंच्यांनी, जाल्यार तेंच्यांनी 90% तरी सबसिडी तेंच्यांनी दिवं जाय. 10% आमी बेर करतले. सगळें वचचें ना तेंचेर वाटेन. समस्या म्हणजे जी आमकां एअरपोर्टाची पिकअप अँड एक्सेस म्हणून जी पळय 50 रुपयांची जी आमकां फी लावून केल्ली आसा, ते फिये खातीर आमी खूब प्रयत्न करता की ती आमकां रिलॅक्स करची म्हणून, सोडची म्हणून, वगळची म्हणून आमकां कमर्शियल टॅक्सी. तरी पूण ती जायना. तेंचे कडेन RTI डॉक्युमेंट मागत जाल्यार आमकां तेंचे कांय हें मेळना. आनी आमी आमचे फ्रांसीस साळीन हाकाय निवेदन दिलें. तिसरो आमचो बॉर्डर टॅक्साचो आमचो इश्यू आसा तो अनेक वर्सां पासून आमी तेंचे कडेन प्रयत्न आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आसा. पूण आमकां अजून तेजे पासून कांयच प्रतिसाद मेळोंक ना किंवा आमकां तेजे समस्याचें निवारण जाल्लें ना. ते एक आमच्या सरकारान बेगिनात बेगीन आमकां हें करचें म्हणून, ते भितर शुल्क दिवचें म्हणून कितें तरी. आनी तो प्रायवेट इलिगल टॅक्सीस ज्यो आसा त्यो टॅक्सीस आमच्यो लिगल टॅक्सीस आसतना खूब आमच्यो बेकायदेशीर टॅक्सीस वाहतूक करता पॅसेंजरांक घेवन. तेजेर सरकारान तेजेर कंट्रोल हाडचो म्हणून आमचो एक खूब आग्रह आहा. पणजेचो आदलो महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिग्साचेर पे पार्किंग लायसन फी स्कॅमा विशीं आरोपाचे केशींत लोकायुक्ताच्या रिपोर्टा विशीं आव्हान याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतल्या. लोकायुक्ताच्या रिपोर्टाक संजीतान आव्हान दिल्लें. ड्युटी प्रामाणीकपणान केली ना, लायसन फी टायमार भरी नासतनाय कॉन्ट्रॅक्टराक कामाक मेकळीक दिली म्हूण लोकायुक्तान संजीता आड कारवायेची शिफारस केल्ली. लोकायुक्तान कथीत पे पार्किंग स्कॅमाचो रिपोर्ट दिला त्या प्रमाण 2 मे 2016 महापालिका आनी पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टरां मदीं कबलात जाल्ली. मे 2016 खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान लायसन फी 5 मे 2016 मेरेन भरूंक जाय आशिल्ली. थारिल्ल्या दिसा मेरेन लायसन फी भरूंक कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक जमलें ना. संबंदीत अधिकारी संजीतान कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करचे सोडून कंपनीक काम करूंक दिलें. त्या खातीर संजीत रॉड्रिगीसाचेर शिस्तभंगाची कारवाय करची म्हूण लोकायुक्ताची शिफारस. लोकायुक्तान ह्या रिपोर्टा आड संजीत रॉड्रिगीजान घाल्ली याचिका हायकोर्टान सुनावणेक दाखल करून घेतल्या. सगळ्या संबंदीत पक्षकारांक नोटीशी काडून फुडल्या सुनावणे आदी एफिडेवीट दिवंक सांगला. ह्या प्रकरणात हायकोर्टान निरीक्षण केला त्या प्रमाण 8 मे 2016 याचिकादार महापालिका आयुक्त पदभारांतल्यान मेकळो जाल्लो. ताका लागून लोकायुक्ताचें निरीक्षण योग्य थारता वा ना तें पळोवचें पडटलें.
एप्रिलाच्या पहिल्या सप्तकात हायकोर्टात केशीची सुनावणी जावं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयांत कोबी, गाजर, काळंगा, टोमाट असलीं पिकां घेवं येतात हें बऱ्यापैकी सिद्ध जालां. धारबांदोडेचो युवा शेतकार वरद सामंतान ह्या पिकांचो प्रयोग 100% यशस्वी केला. ही पिकां घेतले जाल्यार कितें खबरदारी घेवची, तांकां मार्केट खंय आनी कशें, रेट कितलो मेळटा. धारबांदोडे वरदाच्या भाज्जेच्या मळ्यावेल्यान खासा रिपोर्ट. एके वटेन गोंयांतली मायनिंग बंदीक लागून सगळें अर्थीक गणित हाल्लां. मायनिंग परत सुरू करची म्हूण लोकांची मागणी आनी दुसरे वटेन ते खातीर सरकाराचे झुजा पावण्यार यत्न. मात हेच मायनिंग बंदी बादीत धारबांदोड्या सारके वाठारांत तरणाटो शेतकार वरद सामंताचो लोकांक आनी खास करून गोंयच्या तरणाट्यांक देख दिणो वावर चल्ला. फाटलीं कांय वर्सां वरदान गाजर, मिरसांगांचें खूब पीक घेतलें. हे वर्सा ताणें कोबी, टमाटांचें पीक घेतलां. हे एक 70 दिसाचे क्रॉप, 70 दिसां भितर ऑलरेडी जावपा जाय, म्हणजे अशें क्रॉप हे. पूण हे जाले बी 70 दिसां भितर. गोंयांत फर्स्ट टायम लोक म्हणून जावचे ना, थंडी ना म्हणून. पूण कितें तरी आमचे तेजे त्रास आसले बरोबर त्या क्रॉपाक रोवपाचे, तेका सिस्टमॅटीक तेका डेली वॉच त्या झाडाचेर, बाबा झाड कितें करता आयच्या दिसाक, तेजो म्हणजे कशें टर्न जाता त्या प्रमाणे तेका थोडी फर्टिलायझर्स, स्प्रे थोडे ऑर्गेनीक घेवन तो आज रेडी जाल्लो. म्हणजे अरावंड आयच्यान मार्केट सुरू, म्हणजे गोंयभर हो आज सप्लाय जावपाक सुरवात जाता. तसोच न्यू सगळ्यात न्यू म्हणटा ते सद्या टोमॅटो प्लांटेशन केल्ल्या, झाडां जाल्ल्या. अरावंड आनी एक 8 ते 10 दिसांनी हार्वेस्टिंग सुरू जातलें हेजे बी, आमचे टोमाटाचे. तेय बी फर्स्ट टायम म्हाज्यान कोणी बारीक प्रमाणात केला आसतलें, पूण हे मातशे मोठ्या प्रमाणाक 1 एकर फर्स्ट टायम, आनी हे म्हाज्यान सक्सेस जातले अशें दिसता आयच्या स्थिती प्रमाणे पळयत. गोंयच्या तरणाट्यांनी ही असली पिकां रोवची. गोंयांक भायल्यान येवपी भाजी ल्हव कमी करून गोंय भाजयांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण वरदाची मोख. आज कितें तरी भाजी आमकां भायल्यान येता, ती सगळी इल्ली करून बंद जावची ना, पूण इल्ली कमी जावपाक जाय. हे म्हजो एक प्रयत्न आसा. डेली सकाळ सान फार्माचेर आसता ते पावर फेन्सिंग केल्ल्या, प्लस नेट लायिल्ले आसा. इन्सेक्ट नेट म्हणून एक नवीन हे आसा, एक नवीनच गोंयांत पयल्या फावट आसता ते नेट लायिल्ले आसा. त्या प्रमाणे बारीक किडो सुद्दां भितर येवपाक ताका चान्स ना. गोंयचे हॉर्टिकल्चर वरदाची भाजी ताच्या मळ्यांत सुवाते वयल्यान घेता. भाजयेक हमी भाव मेळटा म्हूण वरद सांगता. लोकांनी गोंयांतले हे भाजयेक गिरायक घालचें म्हूण हॉर्टिकल्चराचो उलो. मेन म्हणटा तें आमकां एश्वर्ड प्रायज आहा, जो म्हाजो म्हाल विकतलो हॉर्टिकल्चरा, तो एक म्हाज्या बाकीच्या मार्केटा पेक्षा, म्हणजे बाकीचे बेळगांवच्या भाज्या पेक्षा 2 ते 3 रुपया चड मेळटलो म्हाका. आनी म्हाका त्रास ना, एका जाग्यार व्हरोन घातलो, तेका मदीं कोण बाबा दलाल बिलाल अशें कांय ना. म्हाका तो एश्वर्ड प्रायज आहा तो मेळटलो. म्हणजे मार्केटा खातीर ताका विकपा खातीर सामान बाबा खंयच अडचण येवपा ना. आमी टोटल तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला. म्हाका दिसता ही कॅबेज जेन्ना आमच्या मार्केटांत घेतली तेन्ना लोकांन ताका ही गांवची भाजी किंवा गांवठी कॅबेज म्हणून ताका हें दिवपाक जाय, सपोर्ट दिवपाक जाय. धारबांदोडेच्या वरद सामंतान टोमॅटो, कोबी, गाजर असले पिकांचे प्रयोग यशस्वी केल्ल्यान ती गोंयांत घेवपाक शकता ही गजाल सिद्ध केल्या. मायनिंग सुरू जावपाकूच जाय, मात ती जाय मेरेन जर लोकांनी असली पिकां घेवपाक सुरवात केली जाल्यार गोंय भाजयांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णय जावंक शकता. आनी हे खातीर शेतकारांक आदार करपाक सरकाराचे कागदी घोडे बेगीन हालपाक जाय, हें तितलेंच गरजेचें. धारबांदोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. भूमिपुत्र सेवा संघटनेचो पयलो युवा आदी रंगोत्सव दबाज्यान जालो. कला संस्कृती खातें, आदिवासी कल्याण खात्यान मेळून सांगें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांतल्या ग्रावंडाचेर हो महोत्सव केलो. महोत्सवांत वेगवेगळ्यो सर्ती जाल्यो. तूं हांगा बसनाका रे, तुज्या असल्या भुरग्यांक फाटल्यान बसप. फाटल्यान जागो ना जाल्यार जमनीर बस, पूण म्हाका सोदाय नाका. हे धर, याद धर, मरे शेणाचो वास मारता. तूं गावरीचो पोर, चल फाटल्यान वचून बस. शेतांतल्या कश्टाच्या कामाक हुशार, शाळेंत आमी पयल्या नंबरार. भले 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 भले.
वित्त सेवा संघटन फाटले 3 वर्सां काम करता आणि हातूंत चडशे सगळे जे ह्या समाजातले चडशे ऑफिसर आसा जाल्लो पयलो युवा आदी महोत्सव एकूच उद्देश आसा तांकां यंग भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवन एक नवी दिशा दिवची. एक मुख्य फोकस घेवन आयिल्ले आसात की संबंद आदिवासी समाजा खातीर एक प्लॅटफॉर्म निर्माण करपाचो, त्यांच्या नेतृत्वाक आनी एक कर्तृत्वाक एक चालना दिवपाची. ह्या आदिवासी समाजाचो इतिहास ज्यांनी खुबशें बलिदान दिलें, खुबसो वेळ त्याग केलो, ह्या सगळ्या फुडाऱ्यांचो तांकां जाणविकाय जावची. ज्याच्या माध्यमांतल्यान आज संपूर्ण जी आमची आदिवासी समाजाची जी जडणघडण साकून घेतल्या त्या जाणटेल्यांचे आमचे सगळे दायज थारून गेल्ले कडेन आसा. अशा हितून दायजांतल्यान सगळें फुडें व्हरपा खातीर आज स्पेशली नमन जावं आमची फोक डान्स जावं बाकीचे जे आमचे स्टेट प्ले जावं बाकीचे जे भुरग्यांक फुडें काडपा खातीर एक ही माची तेणी तयार करून दिल्ले कडेन आसा. टॉप पोझिशनाचेर दोळो दवरून आशिल्ले FC गोवा आनी चवथ्या सुवाते वयल्यान सेमी फायनलींत पावंक देशपेराद आशिल्ले मुंबय सिटी FC मजगतीं बुधवारा फातोड्डेची मॅच पेजाद जातली. हातूंत दोनूय पंगडाच्या कोचांक कांयच दुबाव ना. FC गोवाचो अंतरीम कोच क्लिफर्ड मिरांद आनी मुंबयचो पुर्तुगेज कोच जॉर्जे कॉस्ता मिडिया कडेन उलयले. Two teams with two different objectives. You know, they want to finish in the top 4. We want to obviously be at the top. But the pressure will be on both the teams. The intensity, the importance of the game is the most, you know, compared to other games. And in this game, especially in this round, is because you know they want to finish in the top 4. We want to be champions. I will say we will going to be finish at the top. And after this, we have just one game left, so there is no margin for error. There is no margin where we can say, okay, there are 4 or 5 or 6 or 7 games left, we can improve further. No. So the margin for error is very less. So it is one game that's going to be very intense, very hard, and it's going to be very, very difficult game for us and for Mumbai. It will be an open game. Goa don't know how to play different. The games against Goa or the games when Goa is involved, it's always an open game, especially because of the quality that they have and the way that they play. So tomorrow we'll have one team that is already qualified for the semi-finals, but fighting to win the regular league against other team that is fighting to finish on the top 4. They will not change nothing. They will not change nothing. Goa, they are doing so well from the beginning that they didn't change the players. They didn't change some people from the management. So they didn't have time to work in different things. And to be honest, I think that they don't need to change. They are so good, they are playing so well that they don't need to change. So I don't believe that they will change players in the first 11. Almost 100% I can tell you the first 11 of Goa tomorrow. I can tell you how they will play. The only thing I cannot tell you is the final result. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.